हेच ते 2 कोटी मोडून रिनोव्हेट केल्ले दिवचलेचे शिवाजी मैदान। मात ह्या ग्रावंडाचे जमनीचे 1/14च्या उतार्याचेर नाव आसा दिवचल कोमुनदादीचे। कोमुनदादीची एनओसी घेनासतना सरकारान ह्या ग्रावंडाचे रिनोव्हेशन केले आनी आतां ताचे उक्तावण करतना परत वाद। सध्या पालिकेन कसो तरी कोमुनदादी कडेन समझोता केला। कोर्टाच्या भायर कितें डिसिजन जाता बरें आमच्या आनी हेंच्या भितर बसून म्युनिसिपालिटीच्या भितर म्हणून ही आमी 2-3 दीस जाले आमच्या भितर दोनना बसलो तो आनी आयज तेणी ती हांगा आयोजीत केली तितून बरें कितें तरी निश्चय येतो आनी कोर्टाच्या भायर कोर्टान जे वचोन मेळना तर हांगा मेळटा आमकां उलोवन आमी मिटींग दवरली तितूनसून खंय तरी आयज हें जालां खंयचे तरी एका मार्गार पावल्ले आहा। ते बैठकीन अशें म्युनिसिपालिटीन डिसिजन घेतलें हांगा कौन्सिलरान की जेन्ना 1/14च्या उतार्याचें नांव कोमुनिदाद ऑफ बिचोले जेन्ना आसा तेन्ना तें नांव आसल्या कारणान आमी म्हणटा ते बिचोले नगरपालिका जे रिनोव्हेशना खातीर आमकां जो परमिशन एनओसी जाय पळय ती एनओसी कोमुनिदादी कडेन मागची अशें म्हणून हांगासर आमचे कौन्सिलरांनी डिसिजन घेतलें। जो कोमुनिदादचो रायट आहा पळय तो कोमुनिदादचो रायट थंयच उरतलो ताका कसलोच इफेक्ट जावचो ना। जे ग्रावंड जो आसा पळय ग्रावंडाचें जे पोजिशन आसा पळय ते आमकां तेंच्यांनी एनओसी दिल्या उपरांत जेन्ना फाल्यां ग्रावंडाचें इनॉग्रेशनूय जातलें हेचें ताच्या उपरांत तें पोजिशन आसा पळय ते एज इट इज म्हणटा ते म्युनिसिपालिटी कडेन उरतलें हेचेर। 16-17 वर्सां ह्या मैदानाचो वाद कोर्टान चालू आसा डिचोली कोमुनदाद आनी डिचोली नगरपालिका आनी आतां तितून सरकारू म्हणटा दावो करता की ती आपली जागा म्हणून। अशें आसतना नगरपालिकेन डिचोली कोमुनदादाच्या सहकार्यान जे नूतनीकरण घेतलें जे जवळ जवळ 2 कोटीचें काम आयज त्या मैदानाचें पूर्ण जाल्लें आसा तर परतो तेजो एक प्रश्न येयलो एनओसी लायसन कन्स्ट्रक्शन अशें आसलें त्या बरोबर सतीशान तेंच्या कोमुनिदाच्या कमिटी बरोबर चर्चा सुरू केली आनी पयलीं चर्चा केली आनी आयज मिटींग घेतली आनी भितून एक सोल्युशन बरें जालें कितें फाल्यां निकाल किंवा तो खबर ना मॅटर सबमिटूच आसना तरी पण डिचोली कोमुनिदाद हो पार्ट एंड पार्सल हो ह्या ग्रावंडाचो एक हक्कदार आसा किंवा तेंचें नांव 114चेर आसा कळ्ळें तेन्ना जरी मॅटर कोर्टान आसलें तरी डिचोली नगरपालिका डिचोली कोमुनिदादा कडेन लायसना खातीर आनी ऑक्युपन्सी खातीर एनओसी मागतली तो ठराव हांवें पास करून घेतलेलो आसा। फायनल डिसिजन अशें जालें की तेंच्यांनी आमचे कडेन एक एनओसी मागली फॉर रिनोव्हेशन ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज ग्रावंड तेका आमी थोडी कंडिशनां घातली ती कंडिशनां तेंच्यांनी मान्य केल्ली आसा आनी तेंचे अशें सांगलां की हो जो ग्रावंड एज पर 14 उतार्या प्रमाणे की हो तुमचोच ग्रावंड आसा कितें कोमुनिदादचो आमचे कडेन फक्त पोजेशन आसा हें तेंच्यांनी अजुनूय मान्य केल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आयज डिक्लेरेशन दिता म्हणून सांगलां बोर्ड ऑफ कावन्सिलरान आनी तेजे प्रमाणे ह्या सपोर्टिंगाचेर आमी तांकां फुडलें लेटर दितले। हेच्या फुडें जी आमची हायकोर्टाक जी केस चालू आसा तेंच्यांनी फूल प्रॉमीस केल्लें आहा की आमी तुमकां कॉपरेट करतले आनी तुमच्या वांगडा आमी सहभागी जावन ते मॅटर जाता तितके तुमचोच ग्रावंड प्रूव करून जाता तितके मॅटर बेगीन क्लियर जाता अशें करतले। प्रुडंटा खातीर उदय परब।